रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप। एलिया भायर सरलो आनी ताका शाफाटाचो पूत एलिशा मेळ्ळो। हो 12 बैलांची जोतां घेवन कोसतलो आनी 12वे जोत ताणेंच धरलें। एलिशा ताचेशी गेलो आनी ताणें आपलो शेलो ताचेर घालो। एलिशान बैलांक थंयच सोडलें आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो। ताणें म्हळें, दया करून पयलें म्हज्या बापायक आनी म्हज्या आवयक उमो दिवंक सोड, आनी उपरांत हांव तुजे फाटल्यान येतलो। एलियान जाप दिली, वोस पूण फाटीं ये, कित्याक हांवें तुका कितें केलें म्हूण तूं जाणाय। एलिशा ताचे सशिलो गेलो आनी आपल्या जोताचे बैल घेवन ताणें ते जिवीशे मारले। जळवाक उपयोग करून ताणें तांचें मांस रांदलें आनी आपल्या लोकांक खावंक दिलें। उपरांत तो उठलो, एलिया फाटल्यान गेलो आनी ताची सेवा करूंक लागलो। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। श्लोक सर्वेस्परा तुंस मुचे दायस। म्हाका सांबाळ देवा, हांव तुका शरणा येतां। सर्वेस्पराक हांव सांगतां, तुंस म्हजो सोमी, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना। सर्वेस्परा तुंस मुचे दायस, तुंस मुचे पात्र, तुज्या हातांत आसा मुचे अदृश्ट। श्लोक सर्वेस्परा तुंस मुचे दायस। म्हाका बोध दिता त्या सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतां। रातचे लेगून मुचे काळीज म्हाका शिकयता। सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां। म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना। श्लोक सर्वेस्परा तुंस मुचे दायस। देखून मुचे काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो संतोसता, म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशेव घेता। कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सोडचो नाय, तुज्या भक्ताक फंड पळोवंक दिवचो नाय। श्लोक सर्वेस्परा तुंस मुचे दायस। मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां, सोपोत घालून दिल्ले उतार मोडी नाका, आनी सर्वेस्परा मुखार आन घालून बसायल्ले फारीक कर। पूण हांव तुमकां सांगतां, सोपोत घालचोच न्हय। आकाशाच्या नांवान सोपोत घालिनाकात, कित्याक देवाचे सिंहासन तें। भुमीच्यान सोपोत घालिनाकात, कित्याक देवाच्या पांयांची मनयती। जेरुसलेमाच्या नांवान सोपोत घालिनाकात, कित्याक व्हड रायाचें शहर तें। आनी तुज्या मात्याच्या नांवांनी सोपोत घालिनाका, कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तो सकानाय। तुमचे उलोवणे जाय जंय वय वा न्हय, हाचे प्रास सडीत कितेंय आसल्यार ते देंवसारांतावन येता। देवाचे उतर हे वाकान्ने तुका क्रिस्ता।